Hello, I'm Father James Kubicki of the Pope's Worldwide Prayer Network, the Apostleship of Prayer, and in his message for Lent this year, Pope Francis reminds us of 3 ways that we encountered Christ. Do you know what those 3 ways are? Here's what he said. Dear friends, Lent is the favorable season for renewing our encounter with Christ, living in His Word, in the sacraments, and in our neighbor. Then Pope Francis went on to elaborate on how Christ's presence in the Word or Scriptures and in the sacraments and in other people, especially those in need, can help us prepare for our Easter celebration. He said, "The Lord, who overcame the deceptions of the tempter during the 40 days in the desert, shows us the path we must take. May the Holy Spirit lead us on a true journey of conversion so that we can rediscover the gift of God's Word, be purified of the sin that blinds us, and serve Christ present in our brothers and sisters in need. I encourage all the faithful to express this spiritual renewal also by sharing in the Lenten campaigns promoted by many church organizations in different parts of the world, and thus to favor the culture of encounter in our one human family. Let us pray for one another so that, by sharing in the victory of Christ, we may open our doors to the weak and poor. Then we will be able to experience and share to the full the joy of Easter." You see, Pope Francis reminds us that prayer isn't something individualistic or all about nice feelings. True prayer should lead to action, to works of mercy, in which, after coming to recognize Jesus better in the Word and being strengthened by the grace of the sacraments, we are ready to bring the love of God to those in need. On Ash Wednesday, Cardinal Angelo De Donatis, head of the Apostolic Penitentiary, led the traditional penitential procession and Mass. Pope Francis, who would usually lead the ceremony, remained at Rome's Gemelli Hospital, where he has been hospitalized since February 14th with double pneumonia. Fratelli e sorelle, ascoltiamo ora l'omelia di Papa Francesco. Ci sentiamo profondamente uniti a lui in questo momento e lo ringraziamo per l'offerta della sua preghiera e delle sue sofferenze per il bene della Chiesa intera e di tutto il mondo. The celebration began with a procession from the Benedictine monastery of St. Anselm on Rome's Aventine Hill to the Dominican-run Basilica of Santa Sabina, followed by Mass and the distribution of ashes. The Cardinal read the homily prepared by Pope Francis. Fratelli e sorelle, con la cenere sul capo, camminiamo verso la speranza della Pasqua. Convertiamoci a Dio. Ritorniamo a Lui con tutto il cuore. Rimettiamo Lui al centro della nostra vita, perché la memoria di ciò che siamo, fragili e mortali come cenere sparsa nel vento, sia finalmente illuminata dalla speranza del risorto. One man asks, can you speak into how we can grow in being patient with ourselves? I struggle to be patient with who I am. That is a really good question. I think one of the things that I heard recently, which is, it's going to sound really silly and trite, but I really mean it as a sincere answer. Ask yourself,
where in another pocket of life can I be patient, and go and look at that and almost study it. And I mean it really, really quickly, just, oh, what would I say? What would I do? How would I navigate that? And at least you get a framework of what patience looks like. Okay. Now that you have a sense of what patience looks like, I would say pretend, and I'm underlining a lot, pretend that you're a guy who's actually patient with yourself, and then act like it and pretend to be patient with yourself. And I know it's cheesy, and I know it, like, what? That's just faking it. You're right. It is. But here's the weird part. You operate in that discipline long enough, you'll start to end up being somebody who's patient with yourself. So the transformation of heart sometimes comes by doing the right thing over and over and over again, and then your heart adjusts to it. That's one angle. A second angle would be, where did I learn and when did I learn in my life that I'm not good enough, that I deserve to be crushed, criticized, etc.? And what often we'll find is there are relational patterns. People treated us in particular ways. I'm being just like my coach was to me, and that's how I thought you improve. So being aware of those earlier dynamics in life when we were taught how to treat ourselves, and then just simply inviting Jesus to show us what the truth is there. It sounds simple. Those things work. Yeah, I just wanted to jump in on this. First, to recommend a song that really struck me recently on this topic. Cool. And it's called Beggar, just Beggar, Beggar, by Benjamin James. And, when Jesus is asked to summarize the law and the prophets, what does he say? Love God with all your mind, heart, soul, and strength, and love your neighbor as you love yourself. He conditions our love of neighbor on how we love ourselves. And I think this is one of the ways in which the gospel can get really distorted, where obviously we're called to take up our cross, embrace our cross. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुझे फ्रांसीस मार्टिन्स हाच्या आत्मे पासत देवान ताका स्वर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. दुसरे इंतेसो आमी भेटयता देवाक दिन वासून रोमाना फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वासून ही भेट भेटयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. मागुया आमच्या पाप साहेब फ्रांसिसा पासत देवान ताची राखण करूंक आनी ताका सगळे पिडींतलो निवारूंक. आयज भावार्थाची ड्युटी पेटयता इग्रेजा पीटर मार्किस आनी फॅमिली, होली क्रॉस एलिझाबेथ रॉड्रिगीस आनी फामील. ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ उगीच रावन देवा मुखार दवरुया.
बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचे काकलुतीक उलो मारून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पुरविदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरान बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोळ अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांग वरमरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमी करूंक जाय तें दर एक काम तूंच आमच्या मनांत घाल आनी तें करूंक आमकां आदार दिवन तुज्याच बोडान तें शेवटाक पावय. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासून चलयता सासणाच्या ससनाक. दुसरे सोमर्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेस आपले पोरजे कडेन अशें उलयलो, पोले, आज जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख हांवें तुमचे मुखार दोखोल केल्यात. सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्यो ज्यो आज्ञा हांवें तुमकां आज दिल्यात त्यो जर तुमी पाळशात, जर तुमी तुमच्या सर्वेस्परा देवाचो मोग करून ताच्या वाटांनी चलशात, जर ताच्यो आज्ञा, कायदे आनी नेम पाळशात, तर तुमी जियेतल्यात आनी तुमची सोंसत वाडटली. आनी तुमी भितर सरोन तुमच्या ताब्यांत कोत्तल्यात त्या देशांत सर्वेस्पर तुमचो देव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तुमचें काळीज पयस कोडसरून वचत जाल्यार, तुमी आयकना जाशात जाल्यार, बुलोवणेच्या फासान सांपडून दुसऱ्या देवा फाटल्यान वेशात जाल्यार आनी ताची पुजा करशात जाल्यार, आज हांव तुमकां सांगतां, तुमी सगळें बोगसोणें नासतना मरतल्यात. जोर्दान न्हंय उतरून तुमी भितर सरतल्यात आनी आपल्या ताब्यांत कोत्तल्यात त्या देशांत तुमी चड काळ रावोंक पावची नात. आज स्वर्गाक आनी संवसाराक तुमचे विरुद्ध गोवाय दिवंक हांव उलो कोत्तां. जिवीत व मरण, आशिर्वाद व शिराप तुमचे मुखार हांव घालतां. तर जिवीत विचून काडात आनी अशें तुमी आनी तुमची सोंसत सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मोगान ताच्यो आज्ञा पाळून आनी ताकाच चिटकून जियेतल्यात. कित्याक हातूंत आटापलोलें आसा तुमचें जिवीत. आनीक जो देश सर्वेस्परा देवान तुमच्या पुर्वजांक आब्रामाक, इजाकाक आनी जाकोबाक तुमी थंय जिवच्याक बासायलोलो त्या देशांत तुमचें लांब आवक हातूंतूच आटापलोलें आसा. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. पोतून म्हणुया, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. जो मनीस नोस्त्याची भूत घेवन चलोना व पातक्याच्या मार्गार भोवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाताक बसना, तो खरोच बागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष, दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. वांट्या वाळाचेर देगेक लायलोल्या रुखाक काळा परमणे जातात फळां आनी कदींच बावन पडनात ताची पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो कोरण्यो सुफळ. जबाब,
सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. पूण नोश्ट्या मनशाचे अशें न्हय, दुबावावीन अशें न्हय. ते कोण जाणाय? वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोळ. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पोर राखता, पूण नोश्ट्याची वाट निसणटणाक पावयता. जाबाब: सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. उद्गार: जिवीत बोदलात म्हणटा सर्वेस्पोर, सुर्गीचें राज लागीं पावलां. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, मनशाच्या पुतान जाय तें सोसूंक जाय. जाणट्यांनी, याज्ञिकाच्या वडिलांनी आनी धर्मशास्त्रीन ताका भायरावंक जाय. ताका जिवेशी मारूंक जाय आनी तो तिसऱ्या दिसा जिवोवन जावंक जाय. मागीर ताणें सगल्या लागीं उलोवन म्हळें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची. दिसाच्या दिसा आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक आपली जीण सांबाळूंक सोदीत तो मनीस ती ओगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलें जिवीत ओगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो. म्हणटूच आख्खो संवसार जोडीत आनी आपलोच इबाड वो आपणाचेंच गोठ्ठाण करीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबा भयण, आयच्या दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी कांय बरें आयकलां. पयलें पळय, आज तुजे मुखार आशिर्वादान शिरा पांव घालता. जें कितें आमी देवा कडचें आयकता तें बरे तरेन आमच्या जिवितान आमी पाडिना जाल्यार जेसू आयचें शुभ वर्तमानूय आमकां तीच गोत जातली म्हूण सांगता. पयलें वाचप दुसरे सुमूर्तीचें कांय बरें आमकां मेळटा. आज जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख हांवें तुमचे मुखार दाखोड केल्यात. सर्वेस्परात तुमच्या देवाच्यो ज्यो आज्ञा हांवें तुमकां आज दिल्यात त्यो जर तुमी पाळशात, जर तुमी तुमच्या सर्वेस्पराचो देवाचो मोग करशात, तुमच्या वाटांनी चलशात, जर तूं ताच्यो आज्ञा, कायदे आनी नेम पाळशात, तरी तुमी जियेतल्यात आनी तुमची संसद वाडटली. काय बरी देवाची आश्वासनाची उतरां आमकां. आनी हें चिसवायच्या शुभ वर्तमानांत आमकां भासायता. तो म्हणटा, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसत जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची आनी दिसाच्या दिसा आपलो कुरीस घेवचो. बाबा भयणीनो, संवसारी मनान तर आमी जियेले जाल्यार खुशालकाय 4 दिसांची आमकां ओडून वता. आमचो कुरीस आमी जेन्ना व्हरूंक सोदता, देवाच्या आज्ञा प्रमाणे आमी जियोंक सोदता, तेन्ना जायते फावट कुरीस आमकां जोड जाता. आमी जेन्ना जायत्या मनशांक संवसारी नेमां प्रमाणे ती जियेतात, संवसारी वस्तूंक लोबदून आसात, बरें जिवीत जियेतात, खुशालकायेन आसात, मौजा मारतात, हें आमी पळयता. आनी आमी जायते फावटी म्हणटा, म्हाका कुरीस कित्याक? म्हज्या जिवितान त्रास कित्याक? म्हज्या जिवितान अडचण्यो कित्याक? हांवेंच हो कुरीस उबारूंक कित्याक व्हरूंक जाय? तांकां कित्याक हो कुरीस नाका? जेसू आमकां कांय बरें भासयता. तांणी ह्या संवसारांत आपलो पयलोच भावा भयणीनो आदाव घेतलो आनी तांची जोडटूण जाली. तर आमी जेन्ना ह्या संवसारांत जियेता तेन्ना संवसारी मना प्रमाणे आमी जियेले जाल्यार आमची भावा भयणीनो, थंयसर भावा भयणीनो, ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमी आमकांच संवसारी मना प्रमाणे जिवन आमचे सगळें निसणटण करूंक पावता. पूण जरी तर आमी आमचो कुरीस खुशालकायेन व्हरत, कोश्ट दोग सोंसीत जेजूचो पाटलाव करूंक जे दुमाडे आमकां पडटात, जे त्रास आमकां पडटात, बरे मनान तर आमी व्हरत जाल्यार आमकां काय बरें न्हय एकाक 100, एकाक 30, न्हय एकाक 60, पूण एकाक 100 आमकां देणी फावो जातली आनी आमकां स्वर्ग भासयतलो म्हूण तोच जेजू आमकां आश्वासन दिता. आयच्या दिसाक तो म्हणटा, आपलो कुरीस घेवन मोशे पाट्यान येवचें, कित्याक आपली जीण सांबाळूंक सोदता तो मनीस ती ओगडायतलो, पूण म्हजे खातीर
आपले जिवीत म्हजे खातीर आनी शुभ वर्तवना खातीर आपलें जिवीत ओगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो. म्हणटूच जशें बागेवन फ्रांसीस शावेराक इनासान म्हणे सगलो संवसार तूं जोडीत आनी तुजो ओत्मो इबाडीत जाल्यार कितें तुजेंच गोट्टान तूं करूंक मुखार सोदताय तो तुका कसलो आदाव आसा. आमचे जिवितांत सगलें तर आमकां आसत आनी आमचो कुरीस व्हरूंक तर आमी बेसारमाय करीत, आमचो कुरीस व्हरूंक आमी देवाचो आशिर्वाद तर घेना जायत जाल्यार आमचें निसणटण जातलें. आनी आयचें पयलें वाचप आमकां तोच सर्वेस्पो देव भासयता. सूख आनी दूख, मरण आनी दूख हांवें तुजे मुखार दाखोड केला. म्हणटकूच ज्यो आज्ञा सर्वेस्पोर दितात त्यो पाड आनी त्यो पाडीत आनी ताचे परमोडे ताच्या वाटांनी तूं चलशीं जाल्यार तुका सगळें तूं आनी तुजी संसद ह्या संवसारान वाडटली आनी तुमचे भितर सगळे सर्वेस्पर आसात तितलें करतलो आनी तुमकां दादोशी करून सर्गीचें सूख फावो करतलो. आमच्या जिवितांत ह्या दिसांनी एक कृपेचे दीस आमकां मेळटात तेन्ना, कोश्ट दोग येतात तेन्ना आमकांच उणें करून आमचे जिवितांत मागण्याचे आमी अदीक आनी अदीक मनीस जावन उपास करूंक आमी दर दिसाक दोन दान करून आमचें जिवीत ह्या दिसांनी सारूंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C8 पेज नंबर 31. C8. म्हज्या बाबूने म्हज्यान तुमचें बलिदान सुर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र जिवीच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुजे पवित्र वेदीचेर भेटूंक आमी हाडल्यात त्या दानाचेर प्रसन्न जावन तुजी दया दिसता. ताचे वरवीं आमकां भोगसणे मेळूं आनी तुज्या नांवाची महिमा वाडूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवीदारान सासणाचे देवा सर कार्य आनी सर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नव्या मनान आनी नितोड काळजान पासकांचो गूढ संतोशान समोरुमूक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची उगडे उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रोसताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घोडिता आमी समोरमता. ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. ताचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. पवित्र स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान.
unsorgim tuka soi soi, sorves prascena vieta dankan soi, unsorgim tuka soi soi. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीर कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोड पोरगो तुया, तुझ्या कुसारी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी प्रितुमीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरे आनी सिमा आमच्या बिस्म साहेबाक आनी सगळे याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनः शिवणपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरजोरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची विधी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागयून सुसे बागयून दमदता आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा तुझें राज्य येवं, जी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें दिवं नाका वायटान. सर्वेस्परा सूर वायटान ते आमकां निवादय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्म दांगणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जे खुशे परमा तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजे दान राजवूत चलयताय सासणाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सगळ्या आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमचे काकूत कर. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमचे काकूत कर. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी.
ही देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटली. शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा, आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या हातांतले सुर्गीचें देणे उपकारी काळजान आमी हातांत घेतलां. ताचे वरवीं पातकाचें भोगसणें आमकां मेळूं आनी सासणाचें सूख आमी जोडूंक पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उचन्यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उत्सवाचे मागणे. सगलीं बरोबर. सर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्ता, तुज्या पुता आनी आमच्या भावा सवे तुवें आमकां फावो केलो वावाड आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पिटयल्लो प्रिती मोगाचो उत्सव तुज्या राज्याच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदैव बरोसो जावं. शुभ वर्तमानाची बिया तोखनासतना भोगूंक तुजी कृपा आमकां अनुसरूं. नव्या स्वर्गांत आनी नवे पृथ्वीच्या कोऱ्या बरोवशा रावतना या मनशाक तशेंच आखेर वचणेक भितरल्यान ताण बदलूं. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावन सासणाक तुजी महिमा पसरूं. उत्सवाची कृपा आम्हा बरोवशाच्या यात्रेकारां सगळे
स्वर्गीचे तेवे चडशे आशा नव्यान साधून हीच कृपा सगळ्या संवसारात सोडणाराचो संतोष आणि शांती पसराव तुका आमच्या शासनाच्या पवित्र देवाक महिमा आणि वाखाणणी सदा सर्वदा आमेन. गायन घेऊया I6 पेज नंबर 118. I6. चौथरायदूरची फाल्यां म्हयन्याचो पयलो शुक्रार पयले मीस सकाळचे 7 वाजता आनी सांजे खुर्साची वाट 5:30 वाजता आनी उपरांत मीस जातली. Kursa